कर्नाटकातल्या हुबळी, धारवाड, कुंडगोल हेर गावांची उदकाची ताण भागोवपा खातीर खानापुरातल्या 4 गावांतली एकूण 9.27 एकर जमीन ताब्यात घेवपा खातीर कर्नाटकाच्या राज्यपालान थेट अधिसुचोवणी जारी केल्या। म्हादयचें उदक घुंवडावपा खातीर कर्नाटक सरकार जो कनाल बांदतले तो हेच जमनींतल्यान वतलो। महत्वाची गजाल म्हळ्यार जमीन ताब्यात घेवपा खातीर शेतकारांनी केल्ल्या विरोधाकडेन कर्नाटक सरकारान पुरायेन दुर्लक्ष केलां। हुबळी, धारवाड, कुंडगोल हेर गावांची ताण भागोवपा खातीर हो प्रकल्प महत्वाचो आशिल्ल्याचे कारण दीत कर्नाटक सरकारान शेतकारांचो विरोध भायर मारलो। ह्या जमीन संपादनाचे प्रक्रियेक खानापूर तालुक्यातल्या 4 गावांतल्या लोकांनी खर विरोध केल्लो। सरकारी कार्यालयां सामकार धरणे आंदोलनां करपा बरोबरूच रॅली काडून आमची जमीन ताब्यात घेवची न्हय म्हणून सरकाराकडेन मागणी केल्ली। पूण आता लोकांचो विरोध फाट्यार मारून घेतिल्ल्या जमीन संपादनाच्या सरकाराच्या ह्या निर्णयाचेर खानापूर तालुक्यातले लोक कितें भूमिका घेतात ते पळोवचें पडटलें। ब्युरो रिपोर्ट, गोमंतक टीव्ही।